दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बा भयणीनो थोडी चिंतात म्हजे जिणेंत कालें घडोवन आसा म्हणून थोडे वटेन बायल म्हणटा पतीन म्हणटा पतीक केदाळे तो बेजारे नासता बेजारायत म्हणून. आनी थोडे न्हू ती वखदाची व्हंकल इतली संतोशान आसून करनासा गी न्हवरो बेजारेन आमकां पळयतना कितलो बेजारेन आसता. ती म्हणटा ही बेजारायताची ताणें काले तो बेजारेन आसा चिंता काड म्हण ताची काले बेजारेन आसा तें बेजारपण सॅडनस काडा फादर म्हूण सांगतात. आनी थोडे फावटीन त्यो न्हवरे इतले आसून आसात इतल्यो जॉली ती ताची पतीन ताची व्हंकल केदाळे खंतीन बेजारायन आसता खंत बेजाराय बेजार सॅडनस देखून एकलो मुजोडे विचारता कित्याक तें सदाळे सॅडनस कशें येवचें. थोडे फावटीन भुरगो इंजिनियरींग कॉलेजान कितें स्टार्ट जावना गेला केदाळे बेजारेन हांगा हाडल्यार थोडे भुरगे आमकां पळयले बेसान दिया फादर आसून येतात गमटी बंद घालून बेजारेना. कित्याक म्हळ्यार खंयली बेजार येता एकलो विचारता म्हाका ताजो न्हवरो की ही बेजाराय कित्याक येता म्हणून हे कित्याक बेजाराय येता कित्याक ती बेजाराय खंयतावन येता बेजाराचें मूळ कितें गे म्हूण विचारता तो. देखून हांवें सांगलें बेजाराय इतल्यांत बेजाराय ती येवचें कशें गे म्हूण सांगल्यार आमी चिंतून बसता सगळो दीस चिंतून बसता आनी कालें म्हळ्यार आमचें तें जावचें जावंत आसा अशें जावन आसा भलायकी बिगडोंत आसा आनी वेपारांत लॉस जावंत आसा शेजाऱ्यांची उपाद्र जावंत आसात रावनात मोडुलो संबंद घडसोंक ना तसोच तूं जावन आसा आनी जावन आसा वॉट दे आर गोईंग थ्रू वॉट दे आर गोईंग थ्रू म्हळ्यार तांचें तें खालें घडोवन आसा तेंत चिंतचें सगळो दीस चिंतचें तेंत. आनी म्हणचें खालें म्हळ्यार इट इज नॉट फेर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तिका आदले फावटी सकाळीं कालेंग रांदून व्हरूंक आशिल्लें खंय वड्याच्या जमती कालेंगी फेस्ताक कालेंगी आदले फावटी रांदून येल्लें खंय आनी तें कालेंगी सोडून जाल्लें म्हणून. आनी हे फावटी कालेंगी तिका सांगलें रांदून हे फावटी तितलें समान जावना सकाळीं म्हणटा बरें आमी तिणें म्हणचें समान जावना इट इज नॉट फेर म्हणून. इट वॉज अनफेर हांव कालें कशें जाता म्हाका इतलें बरें रांदचें सकाळां म्हजेर फातयेनी म्हाका तें समान जावना हें सारकें न्ही म्हणून. देखून हे थोडे फावटी म्हळ्यार ती म्हणटा म्हज्या जिणेंत एकलोच आशिल्लो म्हाका मोगासो म्हजो आब तो इतलो घेवन सोरोनूच आशिल्लो इतल्या मोगासो तो म्हजो आब ताणें सोरोनूच आशिल्लें ताका आशा आली म्हज्या भुरग्याच्या पयल्या कुमगाराक म्हज्या बैलाच्या पयल्या कुमगार असो दितामसर म्हाका वाचल्या पुरो म्हूण मागतालो आनी तो आशयतालो आनी त्या कुमगाराक पयल्यान तुका गेलो तो इट इज नॉट फेर म्हणून. तशें देखून हें सारकें न्ही म्हणून. तशें देखून केदाळे खंत तेंत चिंतचें खंत बेजाराय येता तें चिंतल्यार. मगाच्या न्हू आज ही खंत बेजाराय विशयान सांगतना तूं कालें करनासाय ह्या आयताराचें म्हळ्यार विसावो आयतार सामान्य काल असो लितुर्जीचो सामान्य काल असो विसावो आयतार दुसरें वाचप म्हाका भारी मोगाचें एफेज्याक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 19 आनी 20 हें म्हाका केदाळे हांवें कितले फावटी सरमावर सांगलां कितले फावटी म्हाका कोणें बरयल्या वेळारचे बेजारायन म्हणटाना हें हांवें म्हजे कडेन रेडी आसा अशें हांवें धाडचें तांकां वॉट्सॅपार धाडचें. देखून चड मोगाचें आनी यंत वाचप परवांचें दुसरें वाचप सांपावलान एफेजकारां बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 19 आनी 20 सांपावल कांय सांगता तें पत्र कांय सांगता तें पत्र सांगता म्हूण सांगल्यार ही बेजाराय काडूंक आनी परत तूं कालें करनासाय काल सगळो दीस कालें देखून तें सांग कितें तूं कितें करताय तूं कालें करनासाय. देखून वाचप सांगता तूं कांतारां कर अर्गां ओगलाप कर देवाक आनी तूं कांतारां गायतना गाय एक कांतार गा अर्गां ओगलाप दी अर्गां ओगलाप कर अर्गां ओगलाप देवाक सांगता म्हणून कर आनी तुजी चिंता तुजी खंत बेजाराय आनी तुजी सगळें बेजाराय पयस जावंता.
मोगाच्या न्हू तर आमी कितें तरी आमी करता कितें आमी कितें तरी करता जावं करनातलो कोणी ना येगडी नोगेत रावन कितें तरी करना जावं एक थोडी चिंता करना आसात थोडी बेजाराय करना आसात थोडी मौनपणी गोमटी पदां घालून रावण आसात आनी थोडी निराशा करना आसात थोडी आपादायर करना आसात नाना तरांचें घालें म्हणी आमी करनासता कले म्हणी करनासता तर आमी कितें करता वी आर मेकींग समथींग पूण तूं घालें करनासाय सगळो दिसी पळय थोडीं करतात बेजाराय हांवें सांगलें थोडीं करतात बेजार तीं चिंतात तांकां जावचें वॉट दे आर बिईंग गोईंग थ्रू वॉट दे वर गोईंग थ्रू आमच्या जिणेन आमी खालें जावन आसा आमकां तें चिंतून तीं बेजाराय करतात मागीर थोडीं इट वॉजंट फेर वॉट वॉजंट फेर खालें तें फेर न्ही गी आप सोरलो खालें तें मतीन दवरून कोणून तें हें सारकें न्ही इट वॉजंट फेर म्हणटात मागीर थोडीं घालून करतात म्हळ्यार कोण एक मोगासो सोरलो तांच्यान तूं सोरलो न्ही गेलो न्ही सगळो दीस हाका कंतार ताका सॅडनेस हाडटा बेजाराय हाडटा सॅडनेस हाडटा हें निराश हाडटा हें बेजाराय हाडटा हें सॅडनेस हाडटा हें निराश हाडटा हें डिस्करेजमेंट हाडटा तुका आपादायर हाडटा तुवें खरें हले सांगती तुवें मतीन दवरल्यार देखून हेरां थोडीं घाल करतात म्हळ्यार वारी करतात चिंता करतात वारी करतात वारी चिंता करतात मेकींग वारी देखून प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर एंड ओवर इन देअर मायंड्स प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर एंड ओवर इन देअर मायंड्स तांच्या मतींत नेगेटीव चिन्नां तींच एक परत्यान खेळयतात मतीन खेळयतात नसयतात नेगेटीव चिन्नां ती तांच्या मतीन नसयतात त्या जाळकान जाता तेन्ना वारी जाता वोय देखून म्हजें कामांतलें म्हाका काडटात की हांवें करचें समज जायना गी मुखार काडटात कोण ना हाळे नेगेटीव थॉट्स मागीर ताका काडलें हाका काडलें म्हाकाय काडटात कोण ना कामांतलें टर्मिनेट करतात कोण ना आनी हांवें अशें केलां आतां इतले पयशे घालून बिजनस सुरू केलां ह्या कामाक गेलां हें वर्कआवट जाता गी ना गी वर्कआवट जायनातल्यार हाळे वर्कआवट जायनातल्यार हें सारकें जायना चलनातल्यार बिजनेस मुखार वचनातल्यार मागीर थोड्यांक हाळे म्हाका पीड आयिल्ल्या गूण जायनातल्यार डायबिटीज आयिल्ल्या गूण जायनातल्यार BP आयिल्ल्या गूण जायनातल्यार पांय सुजल्यात गूण जायनातल्यार किडनीचें प्रॉब्लेम आयलां गूण जायनातल्यार वय एक बरी सेरीक येता म्हळ्यार ती सेरीक जायनातल्यार तुटल्यार पळय गी एकल्यान विजा दिता म्हळ्यार विजा मेळनातल्यार त्या जाळकान कठीण चिंता येता आनी आंग पुरो घामयता आनी एका तराचें बे जाता वॉट इफ आय डोंट गेट विदीन लग्नांत म्हाका मुखार वचना जाल्यार लग्ना दिसत हें चिंतचें भुरग्यांचें काजार जालां ही आवय चिंता बापूय चिंता हें सोमाक चलनातल्यार हें कांय ना करता म्हळ्यार हें स्ट्रेस हाडटा आनी चड हेवीनेस जाता जडाय वाजान वयल्या बरी जाता खोली वजान म्हणना वाजान वयल्या बरी जाता देखून पवित्र पुस्तक सांगता वाय डोंट यू मेक ए मेलडी इन युअर हार्ट टू गॉड तुज्या काळजांत एक खंतराचो एक ताळो काडन एक खंतराचो एक सोबीत म्युजीक एक खंतार रंगाळ एक खंतार म्हणून देवाक कित्याक तुज्या काळजांत हांव दवरची काळजा भितर एक अर्ग ओगलापाचें कंतार आसूं दी केदाळ एक अर्ग ओगलापाचें कंतार जिबेच्या तुदयेर आसूं दी तुजी सगळी खंत पयस जाता तुजी चिंता पयस जाता तुजी बेजाराय पयस जाता तुजें डिस्करेजमेंट पयस जाता भितर एक सॉंग ऑफ प्रेज अर्ग ओगलापाचें गीत जिबेर सदां आसूं दी देखून सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगान ताणें म्हाका सांगा दिला कश्टान आदार धाला दिला
आजारपणांताच्या म्हाका उजवाड हाडला, जिणेंत उजवाड हाडला, अर्गां फोगलाप ताका. सोम्या ओगोळसिया, कित्याक तो बरो. सोम्याक ओगोळसिया, कित्याक तो बरो. हें हांवें कंथार घडयलें सोम्याक अर्गां ओगलाप दिवन केदोळे म्हज्या जिबेर. खंय हांव पैन करून येताना, खंय येताना हें कंथार हांवें जेजूक म्हणचें. देखून थोड्या थोड्या घरांनी गेले आमी आनी ती म्हणटात फादर त्या गांव भुरगीं दिल्यान म्हाका खोलीं फारकोळ म्हणून. तांच्या घरा वचून मागणें कर, भुरग्यांक पटलून धरन, तांकां कावन्सलींग कर, ती केश आतां परब ती जेजू पासांत करिना मम्मीक तसल्यार. मामी जेजू नाजरेताक आयलो लुकाच्या वांद्यालांत अध्याय 2 आनी श्लोक 50 एक सांगता जेजू नाजरेताक आयलो आनी आवय बापाय काळजालो म्हणून. एकच गूण भुरग्यांक तें काळजायचें. देखून तुमी जातात की जेजू भुरगीं तुमी कोणा बरी? जेजू भुरगीं शिंगां आसल्या भुरगीं म्हूण विचारचें. जेजू बरी, जेजू काळजालो पळय तूं मम्मी काळजाताय गी, हांव तूं जेजू भुरगीं कोणा भुरगीं म्हूण सांगता. जेजू भुरगीं देंवचारा भुरगीं पळय हांव आमी कोणा भुरगीं म्हूण. जेजू बरी जाल्यार मम्मीन सांगलें एकादें तो मरयेक जुजे काळजालो म्हूण. ती बस म्हळ्यार बसतलो, उठ म्हळ्यार उठतलो, भायर वचूं भायर सरतलो, काळजालो तो. तुमी काळजातात गी पळय मम्मीक सांगचें ताका धरणीर बस म्हूण सांग. तक्षण भुरगीं बसतात. ताका तूं बस रे बाबू, ती बसता आनी एकलोय बसता. उठ म्हणटा उठाचें, बस म्हणटा बसाचें. तितलें आसा. भुरग्यांक करून आयल्या उपरांत ती म्हणटा म्हाका फोन कर न्हू. हांवें सांगलें 8 दिसांनी फोन कर. मागीर ते 8 दिसांनी म्हाका फोन करता. फादर भुरगीं हांव सांगलें आयकतात, देंवचार तुमी सांगलें शिंगां आंत तकलेर म्हणून. ना म्हणजे तुमकां तुमी जेजू बरी म्हणटा. देखून खालें सांगलें तुमी जेजू बरी न्हय म्हणटा. तक्षण थंड जातात. देखून हांवें सांगलां परत तुमच्या घरा येता. मस्त फारकोळ भुरगीं, इतलीं फारकोळ गी म्हणटात, इतलीं फारकोळ गी म्हणून. तिसऱ्या घरा भुरगीं नातिल्लीं, तांकां मस्त तें भुरगीं नातलीं. आतां तांकां एक देवान बाळ दिलां. 11 वर्सां उपरांत लग्नाचो बेस जाल्या उपरांत एक बाळ दिलां. हे देवा म्हाका एक भुरगें दिलां फादर जेजू अर्गां वगलाप म्हणून. तें भुरगें गालोट करता, दोवरता आनी करता. एक बाळ म्हाका दिलें तुमच्या मागण्यान तुमी दिल्या वखदांत आनी तुमी दिल्या त्या समजोनीक करून 10 मेटां दिल्लीं. बाळ दिलां देवान, देवा अर्गां देवा वगलाप म्हणून. पळया फरक पळया. देखून भुरगीं दिलां इतलीं फारकोळ म्हणच्या बदलाक म्हाका भुरगें दिलां न्हय देवान आज, म्हज्या हुस्क्यार एक भुरगें आसा न्हय, ते अशेलो मनोभाव आमचो जायचे. त्या वेळार खंती ना, बेजार ना, चिंता ना, कांय ना. तें देवाक अर्गां गीत केल्ल्या बरी. दुसरें खालें म्हळ्यार हें काम इतल्या कश्टांचें म्हणून एक कितलीं फुरफुरतात म्हणून इतलें काम कश्टांचें, खोल्यान कश्टांचें काम हें, खोल्यान कश्टांचें काम. मस्त तेंमतावन काम गेल्लो एकलो त्या भुरग्यान ताका परतून काम मेळ्ळां. तो म्हणटा म्हाका एक आतां काम आसा न्हय देवाक अर्गां, एक काम आसा न्हय देवाक अर्गां. देखून मोगाचें काम इतलें कश्टांचें म्हळ्यार देवा मुखार राव सोम्या देवा कश्टांचें काम जालें न्ही, हें म्हाका हें काम आसा न्हय अर्गां तुका म्हणून. थोडे फावटी मेडिकल रिपोर्ट बरो आसना. मेडिकल रिपोर्ट इज नॉट गूड. म्हणून मेडिकल रिपोर्ट सगळ्यां कडेन सांगचें मेडिकल रिपोर्ट बरो ना, नंबरां वयर आसात. तशें पुरा किडनी समाना, क्रियाटिनाचें नंबर इतल्या 5 पॉयंट गेलां म्हणून सगळें सांगच्या बदलाक लॉर्ड यू आर रिस्टोरींग हेल्थ टू मी. सोम्या म्हजी भलायकी, आदली भलायकी तूं म्हाका बरी भलायकी फाटीं दिताय. सोम्या म्हजी बरी भलायकी फाटीं दिताय. म्हाका ताप आयल्यार सोम्या म्हजी बरी भलायकी फाटीं दिताय. म्हाका डायबिटीजाचें नंबरां वयर गेल्यार तूं म्हजी त्या वेळा सोम्या तूं म्हाका बरी भलायकी, तें म्हणचें मस्त वाजबी म्हजी भलायकी फाटीं दिताय म्हणून. देखून दुबावाची चिंताप वय तें वातावरण तुज्या घरा दुबावाचें चिंतपाचें वातावरण तुवें आसा केलां गी, तूं कालें करताय. देवाक म्हणटा तूं म्युजीक कर, देवाक अर्गां ओगलापाचें म्युजीक कर म्हणटा, तूं कालें करताय. तूं दुबावाचें चिंताप तें वातावरण घरांत करताय गी दुबावाचें. त्या वेळार तुका तुजी खंत बेजारी उणी जावची कशी, तुजी चिन्नां उणी जावची कशी. तूं तुज्या घरांत दुबावाचें दुबावाच्या चिंतपाचें वातावरण करताय तर या तुज्या घरा अर्गां वगलापाचें वातावरण तूं आसा करताय. दुबावाचें खंतीचें बेजाराचें चिंताचें वातावरण. चिंता म्हळ्यार वरी, सॅडनेस, वरी
हाचें आपादैर आनी डिस्करेजमेंटाचें वातावरण तूं आसा करताय की ह्या अर्गां वगलापाचें वातावरण तूं तुज्या घरांत आसा करताय. सगळो दीस देवाक अर्गां दी, वगलाप दी. तुजें तें संतोश, शांती, समाधान, आशा सगळी तुजी बागयता. शांती समाधान तुज्या घरा रास करता. संतोश तुज्या घरांत उमाळटा आनी तशेंच हॅपिनेस तुज्या घरांत निश येता. देखो सगळो दीस देवा अर्गां वगलाप दी. ह्या आयताराचें दुसरें वाचप घडये घडये वाच. 19 आनी 20 प्रत्येक 2 श्लोक मतीन बायपाट कर आनी घडये घडये म्हूण एक अर्गां वगलापाचें गीत तुज्या जिबेर कळोवन दी. त्या दाळ तुज्या घरांत तुवें आशेल्लें सूख, समाधान, संतोश, उल्हास रास करता. भलायकी बरी जाता, शांती समाधान जाता, कूड घट्ट जाता. देखून अर्गां वगलापाचें गीत गा. मगाच्या न्हू हांवें एक व्हडलो बोर्ड घाला थंय पळयलो. कोकोकोलाचें स्लोगन घालां, व्हडलो बोर्ड घाला कोकोकोलाचो व्हडलो बोर्ड घाला आनी ताचें स्लोगन पळया, इट इज द रियल थिंग. कोकोकोलाचो बोर्ड, इट इज द रियल थिंग. ही नीज वस्तू, ही नीज वस्तू म्हणून घाला. इट इज द रियल थिंग, ही नीज वस्तू. देखून कोकोकोला बसयता खोली तुका थाण जावं दी. तुजी थाण आमी बागयता, तुका सॅटिस्फाय करता, तृप्ती करता. तुजी थाण तूं आमी सॅटिस्फाय करता. यू आर थर्स्टिनेस, वी सॅटिस्फाय. देखून तुजें थाण बागयता, तुका तुजी थाण थांबयता, तुका सॅटिस्फाय करता म्हणून कोकोकोलाची एडवर्टायजमेंट इट इज द रियल थिंग म्हणून. एडवर्टायजमेंटांत इतलें बसयतात की मोगाच्या न्हू, इतलें बसयतात, इतलें एडवर्टायजमेंटां सांगतात कापडां विशयंत. आतां खाली मान्सून सेल म्हणून आयलां, इतलें मोल उणें केलां म्हणून. आनी एकली आमची बाय म्हणटाली ती कापड हाडूंक गेल्ली खंय, कापडां वस्तू हाडूंक मुस्तायकी हाडूंक गेल्ली. नवी चिटी लायतात की पोरण्यो चिटी मोलांक काडना, नवी मोलांची चिटी घालतात, नवी मोलांची चिटी घालतात. पयलें अशें दुसरें पयलें 2000 जाल्यार आतां तितल्यांत घालतात, 2000च्यान घालतात. आनी खाली म्हळ्यार मान्सूनाचें म्हणून सांगून 2000च, 4000 न्हय 2000. पयल्यांचें मोल 2000च आसलें. देखून ते बसयतात, एक करतात आनी पाळिनात ते. पूण देव कितें बसयता तें तो पाळटा. देव कितें बसयता, कहलें प्रॉमीस करता तें फुलफील करता. कहलें बसयता तें तो जारी करता, तें तो पाळटा. आयच्या पयल्या वचपांत मुनयांच्या ग्रंथांत 2 स्त्रियो आमकां पळोवंक मेळटात. 2 स्त्रियो, एक वायज, एक बुदवंत, एक वायज बुदवंत अंडरस्टँडींग आसली बुदवंत स्त्री, आनी एक फुलीश अदरवायज. एक बुदवंत विजडम आसली. 2 स्त्रियो आसात. एक बुदवंत वायज विजडम आसली, तिणें जेवण तयार केलां आनी ती आपयता आमकां, ये म्हज्या जेवणांत पात्र घेया, तुमी बुदवून दया, तुमी अंडरस्टँडींग आपणया, बरें उत्तीम जिवन जेया. अंडरस्टँडींग नासतना, बुदवून नासतना हेड्डाचें जिवन जेवन तुमची जिणी व्यर्थ करनाकात, बुदवंतांची जिणी जियेया म्हूण ती आपयता. ती म्हजें पिवन तेकून पिशेंपण सांडून येया म्हणटा. पिशेंपण नाका, बुदवून आपणया, येया तुमी म्हजे सरचेन, बुदवून आपणया म्हणटा. देखून समजणेक समजणेंत जियोंक, सगळी समजणी, हे लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग, एडवान्स इन अंडरस्टँडींग म्हणटा. एडवान्स इन अंडरस्टँडींग, लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग करा, येया म्हणटा. वांजेलांत जेजूय आपूण संवसाराक जिवीत दिता म्हणून बसयता आनी ती बसोनी पाळटा. तो जेजून बसयल्लें नीज तो पाळटा. ताची कूड नीज खाण म्हणटा. म्हजी कूड नीज खाण, म्हजें रगत नीज पियो. नीज म्हणटा. कित्याक तो कितें सांगता तें करता. ताची कूड, ताचें रेगत सवतेली ससनाक जियेतेली म्हणटा. स्वामी जेजू म्हणटा, म्हजें जो कोण म्हजी कूड सेवता, जो कोण म्हजें रगत पियेता, ती ससनाक जियेतली म्हणून हें नीज. देखून आयच्या आयताराचें किर्तन 30 आनी 4 सांगता, साका आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक. साका आनी पळया तुमी, ताची कूड सेवा, ताचें रगत पिया, साका आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक. देखून आमी पवित्र कुंभार सेविल्ल्या नंतर आमी ध्यान करता, मेडिटेट करता. आमी पयलीं आसतना आमकां इस्कॉलान आमची एक टिचर आसली, बरी ती आयरीन टिचर म्हणून आसली. मागीर क्लेमेंट सिस्टर म्हूण आसली. आनी कितली बरी ती म्हणून ताणें आमकां सांगचें जालें खालें म्हळ्यार ती थंय खांब्या कडेन बसलेलीं. आमी धरणीर बसूं इगर्जेन, त्या वेळार बांक नासलें इगर्जेन, इल्लेशें फाटल्यान तांगणांतलें मात.
मागीर लोकांकडे पयशे येताना लोकांनी दान दिले, आमचे इगर्जेन बांक जाले. आमकां आतां बांक आमचे इगर्जेन बांकार बसचें बाग, बरे बांक आसात. देखून ती शिकयताले आमकां कुमगार सेवल्या नंतर तक्षण आमी येतले हांव कुमगार सेवन येतले हांव आनी तक्षण दिंबेर घालतले हांव. तीन दिंबी घालतली, सिस्टरी दिंबी घालतली, आयडेन टिचरी दिंबी घालता वचून शिकयताली ती. देखून ती दिंबी घालतली. दिंबी घालून ती मेडिटेशन करतली, ध्यान करतली. देखून मिनी मेडिटेशन म्हण ताका नांव आसलें, मिनी मेडिटेशन. सेमिनारीन कळ्ळें म्हाका, कुमगार खणून आमी आमच्या जाग्याक येता आनी दिंबी घालता आनी दिंबी घाल्या उपरांत आमी ध्यान करता. ध्यान म्हळ्यार जेजू म्हज्या काळजांत आयला, सर्ग संवसार राय उंड्या रुपार वायना रुपार म्हज्या काळजांत आयला. देखून लोक दिंबेर पडतालो, कुमगार खाण येतालो तांच्या जाग्यार दिंबेर पडतालो, दिंबेर पडून तांची तकली हातांनी घालतालो, तांची तकली हातांनी घालून ध्यान करतले, मेडिटेशन मिनी मेडिटेशन करतले. मिसा नंतर थोडो लोक चलतालो, मिसा नंतर थोडो लोक रावतलो आनी आंतरीकपणी मौन ध्यान करतली. आंतरीकपणी तांकां पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणटात. सेमिनारींत म्हाका कळ्ळें ताका पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणून मौनपणी, शांतपणी आमी दिंबी घालून आमचें थंय रावचें. देखून लोक वचनातलो, रावतलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं काळजांत आसल्या जेजू लागीं इंटिमेसी म्हळ्यार मोगांत, महामोगान रेवडारी मोग आसा करचो. जेजू आनी म्हजो बांदचो, म्हाका आनी जेजूक बांदून घालचो. रेवडारी मोग, इंटिमेसी आसा करूंक लोक ध्यान करतलो. लोक जेजू थंय हे दिसान दीस कुमगार सेविल्ल्या वरवीं आमी परत्यान जेजूची कूड सेविल्ल्या वरवीं, ध्यान केल्ल्या वरवीं जेजू आनी आमी लागीं येता म्हणल्याचो संकेत म्हाका अर्थाभरीत जातलें. सेमिनारींत आमी दिमी घालतले हांव आनी म्हाका मागीर मुसोर आतां याजाक जाल्ल्या उपरांत म्हाका कुमगार खाणिल्ल्या उपरांत मस्त ध्यान करूंक आशा, इल्लो बसून ध्यान करूंक. तें अर्थाभरीत जेजूचें हाजारपण देवळांत सोडून वचना हांव म्हणलें दाखयता. देवळांत जेजू हांगा महासक्रमेंतान जेजू ताचें हाजारपण, क्रायस्ट कॉन्शियसनेस, जेजू आसा म्हणली जाग माग, क्रिस्त भितर आसा म्हणली जाग माग आसा करूंक आनी इंटिमेसी आसा करूंक जेजू आपयता. येया म्हजी कूड तुमी सेवा, म्हजें रगत तुमी खाया, इंटिमेट जाया म्हजे लागीं. आनी क्रायस्ट कॉन्शियसनेस, जेजू आसा म्हणलें, जेजू म्हजेर आसा म्हणलें, ती म्हजी जिणेंत जेजू आसा. जेजून कळालें खंयच्या संगती वतू, न्याय नितीक वतू दिलो, दुबळ्यांक गरजेवंतांक पावच्याक म्हाका ताणें वतू दिल्लो. तें म्हाका जेजू सेविल्ल्या वरवीं तो ताचें कॉन्शियसनेस, क्रायस्ट कॉन्शियसनेस म्हजे थंय येता. त्या दाळ हांवें सताक आनी न्याय नितीक थंय म्हजें गामान दिता. मोगाच्या न्हू जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्यांक जेजू 2 बसवण्यो करता, 2 प्रॉमिसां करता, 2 प्रॉमिसां दिता. जेजू 2 प्रॉमिसां करता. एक प्रॉमीस म्हळ्यार ती ताचे संगी एक जातली. दे वील बी युनायटेड टू हीम. दे वील बी युनायटेड टू हीम. ती ताचे संगी एक जातली. कोण जेजूची कूड सेवता आनी ताचें रगत पियेता ती जेजू सांगत एक ओडटली, ती जेजू संगी एक ओडटली. ती दे वील बी युनायटेड टू क्रायस्ट, एक प्रॉमीस करता तो. दुसरें तो सांगता जो कोण ताका सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें. कोण पळय युकरिस्तान सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें म्हणटा. दे वील हॅव इटर्नल लायफ. देखून आमकां सस्नाचें जिवीत जाय जाल्यार, जेजू थंय एक जायजें जाल्यार, सस्नाचें जिवीत आमकां आसाचें जाल्यार, देवा थंय एक जायजें जाल्यार, देवा सांगता सस्नाक सर्गार ताच्या सांगता सस्नाचें जिवीत जिये जाल्यार ताची कूड ताची रगत आमी सेवची. हें ताचें इन्विटेशन आमी स्विकार करया आनी ताच्यो बसोवण्यो, ताचें प्रॉमिसस आमचें थंय फुलफील जायशें करया. आमेन. दिव्यवाणी